तुम्ही म्हारगाय घेयात, म्हारगायेचेर आमी रस्त्यार आयिल्ले आसा. तुम्ही भ्रष्टाचार घ्या, भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध आमी लढलेले आसात. तुम्ही बेरोजगारी घेयात, त्या विशयाचेर आमी लढलेले आसात आनी फाटली 10 वर्सां आमी लढत आसात. आमची पार्टी लढत आसा. मायनिंग इज वन ऑफ द फॅक्टर. ओके, पण जेन्ना आमी पळयतात फाटली इलेक्शना भितर हाजे पयलीं क्रिस्तोफर बाब कॉन्टेस्ट करताले. बट जेन्ना सदांच क्रिस्तोफर बाबा बरोबर गर्दी दिसताली, लोक येतात रस्त्यार, लोक तुगेले सामके फाटल्यान झेंडी बिंडी घेवन रावतात, मोर्चा काडटात. मत मारपा आसतना एक तर श्रीपाद बाबाक मारतात नाल्यार रोही बाबाक मारतात. आतां वेगळें कितें जातलें अशें दिसता तुमकां की तुमकां आतां सुवासनाय कितें आतां क्रिस्तोफर बाब ना, सुवास अशें कितें जातलें की लोक तुमकां मत मारतले? सी, एज फार एज द ट्रेड युनियन वर्क इज कन्सर्न, ट्रेड युनियन्स, एनी मेंबर कॅन एफिलिएट टू द ट्रेड युनियन्स. थंय पॉलिटिकल आयडियोलॉजी आसना. सो कामगार हे फ्री आसा, ते कोणाकूय मत मारूंक शकतात. वी हॅव नॉट पॉलिटिसायज द ट्रेड युनियन मेंबर्स, बट वी आर स्लोली डुईंग इट. आनी आमकां दिसता की ह्या इलेक्शनान आमी फक्त फाटल्या परस तरी चड टॅली वतली. आमी ह्या इलेक्शनान फक्त ट्रेड युनियन इश्यू घेवन ना, आमी ह्या इलेक्शनाक सर्वसामान्य लोकांचे इश्यू घेवन आसा. जशें हांवें सांगलां की म्हारगाय आसा, भ्रष्टाचार आसा. तिसरो मुद्दो आसा की अल्टिमेटली तुमच्या सेंटराक जर चित्र पळयलें तुमी खंय तरी परत त्या थर्ड फ्रंटाची भाशा उलोवपाक लागल्यात, जे आमकां खबर आहा की इट इज जस्ट अ इलेक्शन बबल आनी तो फुट्टलो. अशी परिस्थितीक जेन्ना तुमी नॅशनली चित्र उबी करतात, कित्याक लोकांनी विश्वास दवरता तुमचेर? सी, लेट मी रिमाइंड यू प्रमोद बाब की इफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया इज टुडे सर्वायविंग, it is only because of the left forces which were there, and this left forces have always played a very vital role in keeping the communal forces away from the political arena. आणि ह्या मांडावळीचेर तुम्ही तर आता भारतीय जनता पक्षाचे घेतले जाल्यार भारतीय जनता पक्षाक थोड्या राज्यांनी अस्तित्वच ना. हांव तेस्ता उलयल्लें, आतां परतून सांगता की तामिळनाडू सारक्या राज्यान, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यात, केरळा सारख्या राज्यात, वेस्ट बेंगोला सारख्या राज्यात, वेअर मॅक्झिमम नंबर ऑफ MPs आर कमिंग, BJP डजंट हॅव देअर प्रेझन्स एट ऑल. सो ऑन व्हॉट बेसिस द BJP विल टच द मॅजिक फिगर ऑफ 272? ओके, चौथी जी आसा की नॉन मायनिंग एरिया भितर तुमचे अपील कितें? सी, नॉन मायनिंग एरिया भितर हांवें पयलींच सांगलां की मायनिंग इज नॉट द ओनली इश्यू ऑन वीच वी आर contesting these elections. We are contesting these elections on various issues, the burning issues like unemployment is there. There is nothing even in the central government मांडावळीचेर कांयच ना की रोजगार वाडोवपा खातीर. आतां 10 कोटी लोक बेरोजगार आसात. सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें केलां ताचेर? बरें, लास्ट म्हाका सांगात की ह्या खेपे क्रिस्तोफर फॉन्सेका कित्याक न्ही आनी सुहास नायक कित्याक? That you should ask to my party. Okay, that I should ask to your party. Yeah. Okay, you are not going to reply on that. No, I feel that everybody has suggested my name, so you're through. There must be something. Okay. श्रीपाद भाऊ, एक गजाल सांगात. Are you trying to make this battle against Congress मुक्त भारत? तुमकां दिसता की don't you think this is a little extreme stand? नाही, याचो प्रचाराचो एक भाग आसा. तर कित्याक सगळ्यो गोष्टी ज्यो कितें उलयता त्यो जाता अशातलें ना, पण एक आपलो प्रचार मजबूत करपा लागून तातले एक आमी म्हणटा. डोंट यू थिंक युअर कॅम्पेन इज प्लेइंग ऑन एक्स्ट्रीम्स? सामके अशी प्रक्षोभक आनी सामके एक्स्ट्रीम मुद्दे घेवन तुमचें कॅम्पेन चल्लां ना? तेच म्हणलें हांवें, हेजो प्रचारा पुरतो भाग आसा लक्षांत येयलें. आनी हेजो कित्याक शेवटी ज्या पद्दतीन आमी प्रचाराक फुडें वता तातूंत एक प्रत्येकाची एक पावल फुडें वचपाची हें आसता. हेजो अर्थ तसो शब्दशा अर्थ. 3 कॅन्डिडेट हांगा आसात. 3 कॅन्डिडेट हांगा आसात. तुमकां कितें दिसता की जनरली अशें राजकारण जाता की चड कॅन्डिडेट उरता तितली मतां चड डिवायड जातात? तुमकां दिसता दीस इज अ लिटल थ्रेटफूल सिच्युएशन? न्ही, आमचे खातीर थ्रेटफूल हें ना. आमचे खातीर, म्हजे खातीर तर ते फॉरच आसतलें. चड कॅन्डिडेट आसल्यार तुमची मतां डिवायड जावची ना. मतां डिवायड, कारण आमचो जे वोट बँक आहा ती वोट बँक तुमी जाणा, वोट बँक आहा ती खंय तातूंतल्यान ती एवढे तेवटेन वचपाची ना. आनी म्हणून जे ऑपोजिशन जी आसात वोट बँक ती तातूंतल्यान डिवायड जातले हें तातूंतल्यान सिद्ध आहा न्ही. मागीर शेवटी दिल्लीक कितें जालें? दिल्लीक तोच हें जालो न्ही. शेवटी हें कोण BJPचें कितें आतां तशें उरलें, 32 सीट मेळ्ळे. दत्ताराम बाबा सांगला की आपण हाजे पयलीं भाऊ खातीर काम केल्लें. आज तुमचे खातीर ज्या मनशान काम केल्लें ताकाच तुमचे विरुद्ध कॅन्डिडेट म्हणून पळयतना कशें दिसता? लोकशाहीक सगळ्यांक अधिकार आसा.
इवन वायट दिसता मातशें. ना वायट दिसता. एक बरो कार्यकर्तो म्हणजे कित्याक दोतोर दत्ताराम देसाय आपत गेलो हे म्हाका हांव समजुपाक कितें तरी असमर्थ थारला. एनिवे ताजें हें वेगळें आसतलें. वायट दिसता खरें, कारण इतल्या वर्सां आमचे बरोबर खांद्याक खांदो लावन काम करपी मनीस, आपाची कशी जादू जाली ताचेर हांव काडटलो, सोदून काडटलो. इलेक्शना उपरांत सोदून काडटले. म्हाका सांगात, सगळे जाण म्हणटात की बिकॉज ऑफ हिज बीजेपी बॅकग्रावंड की ते जी मतां काडपाक शकतात ती सगळ्यांत चड तुमची मतां काडपाक शकतात. तुमकां कितें दिसता? दत्ताराम बाब तुमकां कितले डॅमेज करपाक शकता? ताजें उत्तर दोतोर दत्ताराम देसाय दितलो तुमकां. दत्ताराम देसाय दितलो उत्तर. जर सांगात म्हणटात की तुमी मतां काडपाक शकता ते श्रीपाद बाब डॅमेज करपाक. हांव जिखतलो. तुम्ही डॅमेज कर. यू आर विनिंग कॅन्डिडेट. रवी बाब, यू एग्री विथ दिस? आज आमी खंयचेच उमेदवार जो आसा ताका आमी असो सादो समजूंक जायना, कारण हे लोकशाही आनी हे लोकशाहीक प्रत्येक मनशाक एक वोटाचो अधिकार दिल्लो आसा आनी तो लोक कितें करतले आमी सांगूंक शकना. प्रत्येक उमेदवार जो आसा एक ग्रावंडार उतरले, मैदानार उतरल्या नंतर तेंची खेळपाचें काम, तेंची कन्विन्स करपाचें काम, लोकांक मेळपाचें काम जें आसा तें तेणी करपाचें. आनी जेंकां लोकांक दिसता आमी कोणाक कमी लेखूंक जायना, कोणाकच आमकां दिसता की प्रत्येक हात्यान म्हणलें आपूण जिखतलो, हांव म्हणटा हांव जिखतलो, तो म्हणटा तो जिखतलो, तो म्हणटा तो जिखतलो. तुमकां कितें दिसता? नॉट पीपल दत्ताराम बाब, लोकांनी डिसायड करता. दत्ताराम बाब चड कोणाक माल पडटलो? तुका पडटलो काय भाऊक तें हांव पडटलो? सांगूंक शकना. सांगू शकना. सगळ्यांकच माल पडटा. सगळ्यांकच माल पडटा. म्हाका तर नक्की ना. तुम्ही नक्की ना ते सांगू शकना म्हळ्यार मागीर तुमी आपल्याक नक्की ना म्हणून सांगलें. म्हाका एक गजाल सांगा, तांणी सरळ सांगला की तुमची ज्यो पॉलिसीज आशिल्ल्यो फाटले 5 वर्सांतल्यो, जी सगळी भानगडी केल्यो त्यो भानगडी आतां पुरो जाल्यो. गिव अस अ चान्स, वी आर अ व्हेरी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह. कसली म्हणजे तुम्ही म्हणटा स्कॅमा जाली इतली. तुमगे मंत्री, तुमगे सिनियर लिडर जेली भितर बसले, अलायन्स पार्टनराक जेली भितर घालचे पडले. आनी बीजेपीचे लोक सुद्दां पयशे घेता करप्शन करून तो भांगारू लक्ष्मण हाऊ जालो. डू रिएक्ट टू दिस? भांगारू लक्ष्मण धरलो रेड हँडेड. येडियुरप्पाक तुम्ही परत पार्टी भितर घेतलो. श्रीरामुलूक परत पार्टी भितर घेतलो. करप्शन हे जे आसा इंडिव्हिज्युअल मनीस करता. पार्टी करप्शन करना, पार्टी जाल्यार वायट फंड घेता, पूण एक मनीस करता. मनीस मेळून पार्टी जातली न्ही. हय ना, मनीस म्हणून त्या मनीस जे कोण करता तांकां शासन जावंक जाय. सामकें ते बंगारू लक्ष्मण धरून येडियुरप्पा आनी श्रीरामुलू मेरेन. बंगारू लक्ष्मण हे काँग्रेसचे षडयंत्र आशिल्लें. बंगारू लक्ष्मण जो आसा ताजे परिणाम ताका भोगचे पडले. गोंयांकच भोगता तो मनीस, जेणे कोणी केल्लें पळय तो. कोणी पार्टी डोनेशन म्हणून खंय तरी हाडून दिता. एक्चुअली चूक अध्यक्षान ते घेवं नये आशिल्ली आनी मात ते ट्रेजराक वचयले, तेणें काडले ट्रेजराक दिले, हें प्रूव जालें नंतर. आनी म्हणून असो कितें तरी अशें करून आज तुमकां येडियुरप्पा परवडटा? हे पळय, येडियुरप्पा अजून ताजेर तुमी खंयच्या आदाराचेर करप्शनाचे बोवाळ मारतात? करप्शन हे शेवटी कितें आसा, अजून ते आरोप हे जावपाचे आसात न्ही, ताजेर कन्फर्म जावपाचे आसात. कोणी कंप्लेन करता, कोर्टाक वता, पण तो निर्णय ये पर्यंत ताका आरोपी, संशयीत आरोपी म्हणटा, आरोपी म्हणनात ताका. हे मान्य करता, हे रजाव पडटा तुमकां? म्हणजे हेजे वयल्यान जालें ते देशाक कितें जालां ते अजून कोर्टाचें जावपाचें आसा. तेजे बरोबर तोच न्याय तूं काँग्रेसीक लायता. तोच न्याय तूं काँग्रेसीक लावन घेता. तो म्हणटा न्हू. See, BJP, let me tell you, Pramod Bhai, BJP and Congress are the two sides of the same coin as far as the corruption is concerned. Because when in NDA, when NDA was in power, when NDA was in power, there was rampant sale of public sector undertakings. Balco, तांच्यानी काढून स्टरलाइटाक विकलो. You are saying both are corrupt. 500 करोडांक जेन्ना तेजी व्हॅल्यू, प्रॉपर्टीचो वर्थ वॉज 5000 crores. What is the justification? तुम्ही विरोध करू जाय आशिल्लो न्ही. ज्यावेळी ती घटना घडटा त्यावेळी हे ओगी कित्याक रावले? तुम्ही विरोध करू जाय आशिल्लो. इलेक्शना खाली विरोध. हा, एक्झॅक्टली. इवन जीव हॉटेल आशिल्ले, बॉम्बे हॉटेल आशिल्ले, सगळे त्या वेळार तेणी विकली सगळी. पण म्हाका रवी बाब एक सांगा, तुमगेलो न्याय कितें? तुम्ही म्हणटात की तांणी केला सो आमी केला. करप्शन ह्या मुद्द्याचेर आमकां तोच पॉयंट ना. हांव पॉयंट म्हणटा कितें, दोनूय सायडीनी आसात आनी दोनूय सायडीन हे मनीस नाका. दे आर व्हेरी ओपन. दे आर आमचे कडेन आसा. आमकां ते करप्ट जर म्हणून फाल्यां सिद्ध जाल्यार श्रीपाद भाऊ त्याच म्हणटा सिद्ध जाल्यार सिद्ध जावपा पर्यंत रावपाची गरज ना. ऑन मोरल ग्राउंड्स दे शुड नॉट कंटेस्ट. आता बीजेपीचे आणि काँग्रेसीचे टोटल मिळून कितले जाण आसा हातून? टेंटेड मिनिस्टर्स, टेंटेड एमपीज. तांणी सगळ्यांनी आता खरें म्हणजे इलेक्शनाक रावपाक जाय नाशिल्लें, पूण सगळ्यांक टिकेटी दिल्या एक्सेप्ट कलमाडी.
तांकां चलता आमकां चलना. एक गजाल लक्षात घेऊया, व्हेरी फ्रँकली हांव तुमकां विचारता, आय एम नॉट डिफेंडिंग देम, पण तेही खूप वर्सां पावरां आसात, स्टेटी भितर आशिल्ले, सेंटराकय आशिल्ले, काँग्रेस तर खूपच वर्सां आसा. सो देर इज अ हिस्ट्री, देर इज अ बॅकग्रावंड, आनी तातूंत त्या बॅकग्रावंडा भितर जशें रवी बाब म्हणटात की मनीस करप्ट आसता आनी त्या मनशाला अल्टिमेटली मनशाक धरून पार्टी येता हो तुमचो आर्ग्युमेंट. पण जेन्ना तांकां हिस्ट्री आसता, तुमकां हिस्ट्री ना, सो आर यू टेकिंग दॅट एडवांटेज की तुमकां हिस्ट्री ना की सांगपाक की पळय आमची टेंटेड आहात, आमची टेंटेड नात. फाल्यां घडये तुमी पावरां येतकीर तुमचे टेंटेड जाल्यार तुमी एक्शन घेतले. कारण दिल्ली जेन्ना आमी पळयलें, जेन्ना आरोप जाले तुमच्या मिनिस्टरांचेर, तुमी एक्शन घेतली ना. तुमी सांगले की सिद्ध जावनी, तुमी तांचेच आर्ग्युमेंट थंय गेलो. राव हाजेर हांव एक्सप्लेनेशन दिता. आतां तिकेटी जेन्ना दिल्या तेन्ना महेंद्र सिंग म्हणटा ते एकल्याक तिकेट दिल्ली. ती तिकेट ताजी विड्रॉ कित्याक केली तर ताणें लिपयल्लें की आपूण 3 म्हयने भितर आशिल्लो म्हणून. जेन्ना तें लक्षांत आयलें तेन्ना ताजी तिकेट विड्रॉ केली. आतां सोमनाथ भारतीची जी केस आसा, बरोबर, सोमनाथ भारती ह्या मनशान पुलिसांक रिक्वेस्ट केले की अशें अशें कडेन हें जाता, थंय मातशें चॅक करात म्हणून, आनी पुलिसांनी कशेंच लक्ष दिलें ना म्हणून ताका तांचेर. यू आर होम मिनिस्टर, तुमकां दिसता की सोमनाथ भारतींचे केलें तें बरोबर काय चूक? दिल्ली जें जालें, मिनिस्टरान थंय वचून पुलिसेक ऑर्डरी दिल्यो की हें कर, हाका अरेस्ट कर, हांकां धर, हें बरोबर काय चूक? हे डायरेक्ट मिनिस्टर सांगूंक शकना थंय वचून. कारण तेणें ते जेंचो जो हेड आसता पुलिसाचो, जो DGP किंवा IGP कोण आसता किंवा त्यांचे SP कोण आसा, तेका ऑर्डर दिवप. तुम्ही म्हणटा सोमनाथ भारतीची एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली. पूण तेणे पळय कितें आसा, एक्चुअली कितें आसा, जप्त करून कोणाचे वचून रेड मिनिस्टराची एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली. दिल्ली पोलीस ताब्यान कोणाचे आसा हें लक्षात घ्या. कोर्टाची ऑर्डर घेवची पडटा. ना, पण तुम्ही कितें सांगता, ज्या मिनिस्टरान हें केलें ताजेर एक्शन जावपाक जाय आशिल्ली, हय, आनी ती ताणी घेतली ना. ना, पूण एक्शन म्हणजे आतां ते सपोज तेणें पब्लिका लागून घेतले, गेलो अशें धरुया, गेलो. आतां गेलो म्हणटरीच तेगेली ही चूक तेज्यान थंय डायरेक्ट वचूंक जायना. कित्याक मिनिस्टर तो, मिनिस्टर एज पर हेचे प्रमाणे नो डाउट बादा मिनिस्टर असो वचून तुमकां दीर्घ अनुभव आसा. तुमकां कितें दिसता आम आदमी पार्टी कितें तरी वेगळी करतली? बिकॉज तांकां हिस्ट्री ना. दीस कॅन बी एन एडवांटेज. हांवें तांकां प्रश्न विचारिल्लो की तुमी हिस्ट्री ना ताजी एडवांटेज घेतात, पण तांची हिस्ट्री ना ही एडवांटेज न्ही. प्रमोद बाब, हांव अनुभव किंवा ह्यो ज्यो काही गोष्टी आतां एक्सपोज जाल्ले आसतात. म्हणजे कशें मिस्टर केजरीवाल ऑलरेडी तो उलयता, फक्त दुसऱ्याक ताका दिसता दुसरे समोरचे आशिल्ले सगळे चोर, हो एकटोच साव आसा, हेणें कांयच करूं ना. पण एक दोन अशी एक वाट ताका चूक मागची पडली. कारण जे लायटीचे हाजे कितें तरी बिल आसता, एक कंपनीन तें लेटर दिलें आनी तें लेटर दामून दवरलें आनी शेवटी ताणें चूक मागली. नंबर 1 डबल स्टँडर्ड. डबल एक्झॅक्टली. आणि म्हणून आमचो शीर्ष नेताच जो आसा त्या बद्दल अशें आतां लोकांक तो बाकी सगळे काँग्रेस BJP हे लिडर जे हेणें भोंवता, विमानान भोंवता म्हणून आरोप करपी, हो विमानान बोल्लो एका चॅनलान रेड हँडेड धरलो. म्हणजे हो डबल स्टँडर्ड जो आहा, जो पर्यंत बंद जावचे ना, ह्या डबल स्टँडर्ड लागूनच तर दिल्लीची सत्ता तांकां गमोवची पडली. आयके सांगता, म्हजे सोपून पयलीं लक्ष आयलें, ही अशी उदाहरणां आयलीं न्ही. बट तूं जेन्ना दुसऱ्याचेर आरोप करता तेन्ना तूं लीप आसता, तूं खंयचेच तातूंत हें जावंक जायना. तूं हें आसतना दुसऱ्याचेर तूं आरोप करूंकच शकना. तुमची डबल स्टँडर्ड जाल्यात कांय गजाली कडेन, जंय तुमकां जाता प्रामाणीकपणान ते डिफेंड करप कुस्तार जाता. ना, ज्या जाग्यार कितें चुकलां थंय सरळ चूक मागल्या, थंय आनी कांयच हें करूंक ना. अशें ना की बाबा हांव हें करता अशें ना. आनी ते पळय विमानाचें म्हणटा न्ही, प्लेनान आयिल्लो, तर ते ज्या जाग्यार आशिल्ले थंयच्यान तांकां व्हरपाक इंडिया टुडेन विमान मुद्दाम दिल्लें की तो थंय जाय आशिल्लो. बरोबर. आनी ताणें त्या दीस सकाळी तसली गजालीचेर टिका केल्ली. जावं, पूण तांणी जेन्ना सांगलें की तूं विमानान यो, थंय तुजी गरज आसा म्हणून, तांचो आर्ग्युमेंट मुद्दो प्रिंसिपलाचो. प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल न्ही, सर्कमस्टन्सीसा बरोबर प्रिंसिपल बदलपाक शकना. दॅट इज श्रीपाद भाऊचो आर्ग्युमेंट. ह्यो सगळ्यांक लागतात न्ही त्यो. तुका जशी अर्जन्सी आसतली तेन्ना जो कोण BJP किंवा काँग्रेसचो लिडर गेलो आसतलो ताका ते सर्कस मिटींग ताका वयचे पडले तेन्ना. बट त्यो सर्कस मिटींग तुकाच लागतात, बाकीच्या लागना. बरें, चलो म्हाका सांगात, काँग्रेस BJP आम आदमी पार्टी, तुमी तिनी गजाली आयकल्यो. आतां ह्या तिगी जाणां मत माननासतना इतली जेन्ना ऑप्शन्स आसात आनी तुमगे थर्ड फ्रंटाचे खतखतें थंय चल्लां, लोकांनी तुका कित्याक मारचें? सी पयली तुम्ही अशी किती जेन्युइन गजाल दितात. I'll just correct you, Mr. Pramod. Third front is not a खतखते. थर्ड फ्रंट एक बरें जेवण लोकांक समोर आमी हाडून खतखते सुद्धा बरें लागता म्हणटा तुमकां. इट इज नॉट अ खतखते. इट इज नॉट अ खतखते. इट इज ओके. एंड आयज आमी इतली जी डिबेट पळयली, नाव नन ऑफ द candidates here have touched the real issues of the people. What are the real issues today we are facing? The price rise.
म्हारगाये बद्दल एक शब्दान कोण उलयला हांगा